आमची कर्जा मुरगटा आमची तोंडां उलसतात सोय 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 सर्वेस्परा आमची मोना संतोषतात आमची कर्जा मुरगटात आमची तोंडां उलसतात सोय 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 सर्वेस्परा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजूस करपा देव आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन करीत भशेन आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या शिला कुतो आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या युलालिया फेर्नांडीस हिचे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयच्या दिसा आमच्या मागण्यांत दवरुया फिलो मोंतेरो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी भोव करून आमचे फिरगोचेन जो वावर करता तो वावर बरे भाशेन करूंक ताका आनीकूय कृपा दिवंक ताचे पासत मागुया. आमची पयली कुमन्यांव घेवंक तयारी करता त्या भुरग्यां पासत खेरीत भाशेन मागुया ह्या भुरग्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांच्या आवय बापाय वरवीं आनी आमच्या संदेशकारां वरवीं तांची तयारी पयलो कुमन्यांव घेवपाची बरे भाशेन जावंक तांचे पासत आमी मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात देवस्वा इलारियो कोस्ता आनी फामील नाकिली आसेलिया रॉड्रिगीस आनी फामील ह्या गोराब्यांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बाबडीनो आयज तावन सादो काळ सुरू जाता. वरोस पयलें वरोस आमी वाचपां जीं आसात तीं वाचतले हांव ह्या आख्ख्या वर्सान करीत भाशेन आमी आयज देवाक आर्गां दिवया आनी आमचें सेवाधर्मीक जिवीत बरें जावंक आनी आमी मिसळ जातात तसलें जावंक आमकां कृपा मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमचे पासत आमच्या कुटुंबां पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा लागीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आयच्या नोवेनाचो विशय जेजून दिल्ल्या आपोवण्याक पाळो दिवन वा घेवन झुजी वाजा भाशेन शिवर्तमानाचे दिरादीक परगटणार जावया. मोगाच्या भावा भयणीनो जेजून सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक आपल्या सांगाता 12 शिसांक विचले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ह्या जेजूच्या वावरांत न्हूच ताणें याज्ञिकांक माद्र भयणांक आनी म्हत्वाच्यांक विंचल्यात पूण आमकांय सोमेस्त लौकिकांक ह्या वावराक हात बोट घालूंक आपयल्यांत. हें जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतना निस्वार्थी जावंक आपस्वार्थांतली पयस रावूंक जेजू आमकां उस्कायता. म्हणटूच न्हूच समयार पूण समया भायर जेजूक परगटूंक जूंय आमी आसां भोंवतां आनी वावर करतां थंय आमी ताका परगटप होच जावंक जाय आमच्या जिविताचो एक हावेस. हींच चिंतनां मनांत दवरून कुशे मोनान जेजून दिल्लें आपोवणें स्विकारून शिवर्तमानाचे दिरादीक परगटणार जावंक वा घेवन झुजे वाजाचे विनवणेन जेजूचो आदार ह्या नोवेनांत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांवसार सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें सारकी पातकी केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत बागेर सदांच सांकवार मेळ्ळें सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती तुमकां मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून
आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Amen. सुमयाका कुतकोत Sumiaka Klutko. क्रिस्ताका कुतकोत Kristaka Klutko. सुमयाका कुतकोत Sumiaka Klutko. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दुयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बोड दी. आमी मागता आमच्या सुमेच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवूत चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. हेब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगल्या वस्तूंचो दायजी केला. ताचेच वरवीं सगली प्रितूम रचल्या. तो देवाच्या वैभवाचो पोरजोळ आनी ताच्या स्वयंभाचो सोपूर्ण रूपकार देखून आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संवसार तो सांबाळटा आनी पातकाचें मेळ्ळेपण काडल्या उपरांत स्वर्गार तोर देवाच्या उजव्याक बसला. जितलीं देवदूतांची नांवां परस श्रेश्ठ नांव ताका दायजीपणान फावो जालें, तितलें तो तुमच्या परस व्हडतो, तितलें तो तांचे परस व्हडतो. आनी खरेंच केन्ना तरी खंयच्याय देवदूताक देवान, तूं म्हजो पूत, आयज हांवें तुका जल्म दिला आनीक हांव ताचो बापूय जातलों आनी तो जातलो म्हजो पूत, अशें म्हणलां जायत. त्या भायर आपल्या मालगोड्याक संवसारान पाठयतना तो म्हणटा, सगळे देवदूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव. सगळीं बराबर म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगोटूं, दीप आनी जुवें आसा तें सगळें आनंद बरीत जावं. प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. आमचो जबाब, सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव. अंत्रोल ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगल्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची महिमा. सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव. आमचो जबाब, सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पर, सगल्या संवसारांत तूंच भोव व्हडतो, सगल्या देवां परस तूंच श्रेश्ठ. आमचो जबाब, सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडटात सगळे देव. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. जेजू म्हणटा, काळ बोडलो आनी देवाचें राज लागीं पावलें. जिवीत बोदलात आनी शू वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा महिमा तुका तुका सगळ्या. सगळ्यांक. जुआमाक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो
आनी तुवें देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ बोडलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिल्याच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दर्यांत सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे झाडां मारताले, कित्याक ते खारबी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेसून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतां तसले खारबी करतलो. आनी रोखडेच ते झाडां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंयतान मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार आपल्यो रांपणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेंच तांकां आपयले. आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मानाया बरोबर ओड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणो, आयच्या दिसाक आमी नियाळटाव जेसू शिसांक आपोवणें दिता. कसलें आपोवणें? आंद्रे आनी ताच्या बाबाक सिमांवाक जेसूक आपयता आनी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात. आनी चिंती नासतना आपलो धंदो कसो आसा, आपूण खारवी आपल्याचे जिवितान आपले कुटुंब आसात. सिमांव हें चिंती नासतना जेन्ना सोमी ताका उलो मारता तो सोमयाचे फाटल्यान वेता. तशेंच जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव आपल्या बापाय बरोबर रांपणे सारके करताले. जेन्ना जेसू तांकां आमंत्रण दिता, म्हजे फाटल्यान येयात, तेवूय आपल्या बापायक आपल्या कामदारां बरोबर सांडून जेजूचो पाटलाव करतात. देवाचें राज विस्तारूंक, देवाचें राज परगटूंक, देवाचें राज मनशांक ते अदीक आनी अदीक गोवाय जावंक जेजूचो पाटलाव करतात. आनी हेंच आमकांय करूंक जेसू उलो मारता. देवाचें राज लागीं पावलां. दर दिसाक आमी जायते फावटी घोडेक बेसार मायेन, दर दिसाक घोडेक आमच्याच आडसायेन आमी उत्तम गोवाय जावंक जायते फावटी फाटीं उरता. आमी घोडी देवाचें राज परगटूंक जायते फावटी हांकडेता आमच्या जिविताच्या उतरांनी, कोरण्यांतल्यान आनी जिविताचे चालींत आनी देखीन दर दिसाक हे देवाचें राज आमी परगटूंक आमकां आव्हान. इट्स अ चॅलेंज फॉर अस. म्हणटकूच आयचे दिसाक आमी हें देवाचें राज परगटूंक अदीक आनी अदीक उपाय घेवया. आमच्या जिविताची नवसरणी आमी करूंक आमीच आमच्या जिविताचो बदलाव करतना देवा लागीं आमकां करपा मागुया की आमच्या उतरांनीच न्हय पूण आमचे वागणुकेन, थ्रू आवर बिहेवियर, थ्रू आवर एक्शन्स, वी मे बी एबल टू स्प्रेड द किंगडम ऑफ गॉड. हेंच करूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागतना बागेवन सुसेवाजाची देख आमी घेवया. आपल्या जिवितान देवाचें राज परगटूंक तो हांकडेलो ना, आपल्या जिवितान तो भियेलो ना. सिलावाच्या गांवांत वचून ताणें सगल्यांक, जावं ते गरीब, जावं ते कैदी, जावं ते भिकारी, जावं ते अधर्मी मनीस, सगल्यांक ताणें हें देवाचें राज भियेनासतना परगटलें. ताची स्फूर्ती घेवन हेंच देवाचें राज परगटूंक आमकांय कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया. हे वेळार आमची कांय मागणी बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यान पासत मागुया. आपल्या जिविताचे देखी आनी चाली वरवीं ताणें जेजूक उतरांनी आनी कोरण्यांनी परगट करूंक आनी ह्या वरवीं जेजूचे खरें परगटणार जावन जेजूक साक्षी दिवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची फाटलोत कर. आमच्या सरकारी सेवकांनी दर एका मनशाक आपआपलो धर्म विचून आमी जियोवंक कसलीच आडखड हाडिना जावं दर एका धर्माक आपआपल्या धर्माची परगटणी करूंक सत्य दिवंक तांच्या मनाक उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया.
त्या बापाच्या भुरग्यांची मागणी आमची आमच्या गोंयांत आनी सांकवाळेंत जायते तरेचे गुलामपण आसा, अदीक करून इगोर्जेच्या बाटां विशीं. दुस्मानाच्या नाडपणांतली सुटूंक आनी ह्या बाटां सरशीं आसलोल्या गुलामपण बागोवन जुजेबाजाचे विनवणेन सोंपोवंक देवाचो आदार मागुया. त्या बापाच्या भुरग्यांची मागणी आमची कर. आयज डायोसेजीच्या मिशनर धर्मा मदें संवादाच्या वावरा पासत आनी बागोवन जुजेबाजाची इश्टिणी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफाज टीम्स ऑफ इव्हेंजलायझेशन ह्या वावरा पासत मागुया. दयाळ त्या बाबा बापाच्या तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आमची काकूट कर. कर. ही सगळी आमची मागणी बापा तुजे मुखार दवरतना दोन दिसाक आमकां गोवाय जावंक उपाय मेळटात ते आमी वापरूंक आमकां कृपा मागता. आमची मागणी स्विकार करून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44 C38. Tukac Baba, Sor Moje, Vita Tuka Ekane. Tukac Baba, Sor Moje, Tuje Teko Kashele. Moje Matke, Moje Paige, Svikar kor akashe, tuzo vojmo porgot koru, shukabor soglyantiu. मोशा बाबूने मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवेदा त्या बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा तुझ्या भुरग्यांची भेटोवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासनाचे देवा सूर कार्यांचो ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारण मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या दिदितां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र तळपरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंचर्गीक तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव आतां तांकां सोय. उंचर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराची रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गुटबोरगो तुया तुझ्या कुसानी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण ग्रास करता नवजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तर आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आनी सिमा आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चोरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून जाता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां पडून दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाद करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे न्याक आमी बरोवच्या नोत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे कुशे परमेन तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो चियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं माय मगन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी देवाचे राज परगटूंक हो जेजू आमकां स्फूर्ती दिता ताचे जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी पण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
जेजू भाशेन आसचें हांवें उलयतना वागतना जेजू भाशेन आसचें मनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसा दिसा किना किना कांदे मोताची म्हज्या मनाची ताताना जेजू भाशेन आसचें हांवें उलयतना वागतना जेजू भाशेन आसचें मनान हीच म्हजी प्रार्थना प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानूं हें आमी खालतीपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे. सुर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सोबे तुवें आमकां फावो केल्लो बावाड आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उसो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोखण आसतना गोपूं तुजी कृपा आमकां नुसरू. नव्या सर्गात नवे पृथ्वीच्या खऱ्या बरवंशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक भितरल्यान तान बदलूं तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी महिमा करचडू. उत्सवाची कृपा आमा बरवंशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारात सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसरां. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमीन. गायन घेऊया U35 पेज नंबर 249 U35. मोहिमेवंत जाल्ल्या आमच्या भावा विनोयत्यांक तुजी मजत पावो. साक्षी दिवंक जेजू बाबार पोसो उर्बेन बोर आमकां जागोय. तुजे वाजा आमच्या बाबा तुजे बसो अर्गा महिमा. बाबा जेजू पवित्र आत्म्या अर्गा महिमा सस्ता तुजे वाजा आमच्या बाबा तुजे बसो अर्गा महिमा. बाबा जेजू